दिनात गावडा कुणबी वेळीत ह्या लोकांक एसटीचो स्टेटस मेळ्ळो आणि तो मेळोवपा खातीर गोंयच्या गांवार वेगळी वेगळी ऑर्गनायझेशन आसली ह्या सगळ्यांनीच खूब अशे प्रयत्न केले, खूब अशे खटपट केले, खूब असो त्याग केलो आसा. आणि 2004 गोंयचे वेगवेगळे ऑर्गनायझेशन आसात ते एकठांय येवन उठाव हें ऑर्गनायझेशन सुरवात केलें आणि ते ऑर्गनायझेशन केले नंतर गोंयाक उठा संघटनेने खूब अशा ऍक्टिव्हिटी केल्यो. उठा संघटनेन सुद्धा आपले 12 डिमांडाचो चार्टर गव्हर्नमेंट, सेंट्रल गव्हर्नमेंट, स्टेट गव्हर्नमेंटाक दिलो आणि हेजे खातीर मेळोवपा खातीर गेल्ले ऑलमोस्ट 23 इयर्स खूब अशे खटपट केले आसा, प्रयत्न केल्ले. तुमकां खबर आसा ह्या उठा संघटनेन रथयात्रा काडली. त्या संघटनेन विधानसभेचेर भव्य असो मोर्चा व्हेलो. ताजे नंतर बाळ्ळेचे प्रखर अशें आंदोलन जालें. ह्या आंदोलनाक बाब मंगेश गांवकर आणि दिलीप वेळीप यांचे बलिदान जालें. बाब रमेश तवडकर, गोविंद गावडे, मालो वेळीप, प्रकाश वेळीप, वासुदेव गांवकर हांकां जेल जाली. कोर्ट कचेरी जाले, सुप्रीम कोर्टाक सुद्धा पावले. तरीक आसतना चार इलेक्शन आमकां चुकली 2007, 2012, 2017 आणि 2022 आणि आतांचे इलेक्शन जे आसा 2027 हे ड्यू आसा आणि हे 27 मेळोवपा खातीर आमचे उठा संघटनेचे डेलिगेशन अलॉंग विथ द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि बाकीचे तेजे ऑफिस बेअरर, पार्टीचे ऑफिस बेअर हांकां घेवन 2024 दिल्ली होम मिनिस्टर श्री अमित शाह हांकां मेळ्ळे आणि त्या वेळार तेणी आमकां एश्युरन्स दिल्ले 2027 पयलीं हे जे गावडा कुणबी वेळीप गोंया आसात तांकां आमी रिजर्वेशन दितले म्हळ्यार दितलेच आणि तेजे नंतर हे असले एश्युरन्स पार्लिमेंटाच्या पयलीं आणि पार्लिमेंटाक ताजे नंतर सुद्धा बिल इंट्रोड्यूस केलें आणि तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गेल्ल्या 2025 ऑगस्टाच्या 5 तारखेक हे बिल मागीर दोन्ही पार्लिमेंटाक लोकसभे आणि राज्यसभेक हे पास जालें. आमची राष्ट्रपती आसा ताका एक्सेंट दिल्लो आसा. गॅजेटाचेर 13 ऑगस्ट ह्या 2025 जाल्ले. ऑलमोस्ट जावन आज 1 वर्स जाल्लें आसा आणि हेजे नंतर सुद्धा आमी परत एकदा आमचे डेलिगेशन माननीय मुख्यमंत्री जे आसात, आमचे आमदार जे आसात, स्पीकर गणेश गांवकर, रमेश तवडकर, गोविंद गावडे हांकां घेवन परत होम मिनिस्टर मेळ्ळे आणि त्या संबंधी सुद्धा आमकां एक एश्युरन्स दिल्ले की जात तितले बेगीन हे आमी तुमकां गोंया खातीर हो कायदो लागू करतलो. आयज एक्ट जाल्लो आसा. एक्ट जावन सुद्धा 1 वर्स तो फुडें वचना. हेजे बद्दल आमकां खूब अशी शंका दिसता की टायम शॉर्ट उरले कडेन आसा. इलेक्शन ड्यू आसा सादारण जानेवारी फेब्रुवारी आणि म्हणून उठा संघटनेची आमची मागणी आसा की हे जे रिजर्वेशन गोंया खातीर आसा ऑलरेडी 4 इलेक्शन आमकां चुकली. हे 5वे इलेक्शन एट एनी कॉस्ट हे आमकां मेळपाकच जाय हो निर्धार केल्लो आसा. तुमकां खबर आसा 25 मे 2026 सगळे तरेचे आमचे भितर आसतले बारीक बारीक डिफरन्सीस आसात ते एक जावन गेल्ले 2 म्हयने आमी अनेक कडेन त्या संबंधी मिटींग घेतात. जे जे आमकां कितें करपा येता लोकशाय पद्दतीन आसा ते आमी केल्ले आसा आणि म्हणून जे टेक्निकल पॉयंट आसा आमी तुमकां प्रेस कॉन्फरन्सांतले प्रेस नोटांतल्यान दितले. हे कायदेशीर सगळे बाबी पूर्ण जाल्ले आसात. जे जो एक्ट आज आसा त्या एक्टा प्रमाणे सगळे ज्यो ज्यो कितें करपाक जाय जे कायद्यानुसार हे दिवपाक जाय ते सगळे जाल्ले आसा. आता म्हणून ही पॉलिटिकली व्हील त्या गव्हर्नमेंटान करची आणि जी आमची रास्ट कॉन्स्टिट्युशनल मागणी आसा जी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराच्या घटनेनुसार जे आसा तो अधिकार आमकां 2027 पयलीं मेळची अशी आमची सगळ्यांचीच एक आमची इच्छा आसा आणि हेच्या खातीर खूब ऑर्गनायझेशन आजूय प्रयत्न करतात. उठा संघटनाय करतात. आपापल्या लेवलाचे वेगवेगळे जे लिडर आसात ते करतात. आता ह्याच खातीर आमी एक 13 ऑगस्ट जाका 1 वर्स पूर्ण जाता कायदो जो आसा तो पूर्ण जाता 13 ऑगस्टाक आमी पणजी हांगा एक मेगा मोठो मेळावो करपाचो आसा आणि हेजे संबंधी सुद्धा जागृती करपा खातीर आमचे गोंयाक एसटी लोकांचे 750 वाडे आसात. आमी उठाचे
20 वर्साचो प्रोग्राम करता फर्मागुडी आम्ही म्हणले ज्या जाग्यार वाडो आमचो आसा त्या जाग्यार उठाचे आमचे पदाधिकारी पावतले. अशाच तरेची परत एकदा आम्ही अवेअरनेस वाड्याचेर अवेअरनेस ही सुरू करतले आणि हेजे संबंधीत हे करता आसतना आम्ही सगळ्यांक आमची जी घरां आसात त्या घरापर्यंत पावपाचो गव्हर्मेंटान आमकां कशें एश्युरन्स दिली, कितें कितें आम्ही खटपट केले आणि आजही घटनेनुसार जो न्याय हक आमकां मेळना कशें डिनाय केलो हेजे आमच्या प्रत्येक आमच्या भावाक आमी कळयतले. हेजे खातीर सुद्दां आमी सगळे जे पॉलिटिकल पार्टी आसा गोंयांत तांकां आमी आव्हान करता तुम्ही आमकां सपोर्ट करात. त्याच बरोबर आमचे भितर सुद्दां एसटीचे आमचे लिडर आसतले, एसटीचे आमचे भाव आसतले, एसटीचे आमचे यूथ आसतले, तुम्ही सुद्दां आमच्या ह्या फुडें व्हरपा खातीर ही रास्त मागणी आसा फुडें व्हरपा खातीर तुम्ही आमकां सहकार्य केले. हो विचार केवळ आतांच पुरते ना, नेक्स्ट जनरेशनाक सुद्दां सगळ्या समाजाचे कल्याण जावचे हेजे खातीर हे आमी अहोरात आमी खटपट करतात. हो जो मेळोवपा खातीर आमचे सगळ्यांचे जे हांगा लिडर बसतात थोडे अजूनय लिडर आसात ते सगळ्यांनी एक निर्धार केल्लो आसा. हो निर्धार असो आसा की ह्या फावटी 2027 हे आमकां रिजर्वेशन जाय म्हणल्यार जाय आणि हेजे खातीर आमचो अहोरात डे नायट म्हणटा तसो आमचो प्रयत्न आसतलो. म्हाका खात्री आसा ह्या आमच्या युनिटीन हेजो नक्कीच हेजी विक्ट्री आमकां ही मेळटली आणि 2027 पर्यंत हे रिजर्वेशन गोंयचे गोंयांत लागू जातले आणि जो केवळ हे आता उठाव केले न्ही त्याचे पयलीं साकून अनेक आमचे भाव हेजे खातीर फॉलो करताले ती रास्त मागणी काही जाण आतां आमचे मदीं नात त्यांचे सुद्दां हे काही जाण कोर्टांत गेल्ले अहोरात खटपट केल्ले खूब जाणांनी खूब अशा तरेन प्रयत्न केल्ले आसा. त्या प्रयत्नाक बळी गेल्ले आसा, जेल गेल्लो आसा, सगळ्यांची मार खाल्ले आसा. म्हणून 2027 पर्यंत हे आमचे म्हाका खात्री आसा आणि ह्या सगळ्या लिडरांच्या प्रयत्नांतल्यान हे जातलो हो एक विश्वास आसा. आणि हे जे सरकार जे आसा प्रत्येक वेळा म्हणजे आमचे माननीय मुख्यमंत्री जे आसात आमी 2027 तुमकां रिजर्वेशन दितले म्हणजे दितले हे प्रत्येक कडेन ते घोषणा करीत आसा. परंतु आतांची त्यांची जर बॉडी लँग्वेज जर पळयली जर जायत आणि जे कितें घडामोडी ज्यो कितें मुद्दम घडयल्यो वता आणि घडटा त्या हितून ते प्रेशरान आयला काय कितें असो आमकां दुबाव येता आणि तेका लागून आमी खूब साशंक जाल्ले आसात. इतक्यान सांगूंक सोदता आमच्या एसटी बांधवांक सुद्दां की हे जे रिजर्वेशन जे आसा हे आमचे हक्काचे आसा, हो आमचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा आणि तेका लागून जर तर हे रिजर्वेशन जर मेळ्ळें जर जायत एक राजकारणान आमची एक वेगळी वळख निर्माण जातली. इतकें सरकाराक सांगूंक सोदता आमी तुम्ही आयज पर्यंत गेली 23 वर्सां जाली आमकां ग्रहीत धरता, ग्रांटेड धरता, आमकां ग्रांटेड धरू नाका. एसटी समाज एकदा उठलो जाल्यार त्याचे सरकाराक कितें परिणाम भोगचे पडटा हे तुम्ही पळयल्लें आसा. आमी गांवान गांव जे आसा आमचे पिंजून काडटले आणि हेज्यान पयलीं अशें ह्या सरकारान केन्ना आंदोलन पळोवंक ना आसतलें. आणि जर तर तुम्ही अशेंच जर आमकां गृहीत जर धरता आसत त्याचे परिणामूय तुमकां भोगचे पडटले. म्हणून माझे या सरकाराक एक सांगणें आसा परतून आमी सगळो जो तुम्ही जे आमकां हे केल्ले फ्रॅक्चर्ड केल्ले आमच्या समाजाक ते आता सगळे जुळलेले आसा. जर तर तुम्ही आमच्या मध्ये नॉन युनिटीचे जर व्यंग्य पळयताले असले जाल्यार ना, हो एसटी समाज काय हितून जर हे जाल्लो आसा पण आमी केन्नाय मुंग्या सारखे आमी परतून कितें आसा मुंगे वाट चुकता एक एकदा पण मुंग्याची एक संस्कृती आसा कळ्ळें. खंयसर जर हे आसा बारीकसो जर कण जर उचलतलो जर जाय तेका फाटसून जे मुंगे आसा ते आपलो प्रत्येक जण आपलो पूश लायता. तसो हे जे सगळे हांगासर आमचो समाज जो हे आसा आयज आमी युनायट जाल्ले आसा आणि परतून कोणाच्या प्रेशराच्या सकयल
तुम्ही आमकां हांगासर ग्रहीत दवरूं नाका इतकेंच सांगता. जो मुवमेंट आमी आज तयार केला त्या मुवमेंटाचेर अगेन्स्ट कोणें समज तांकां पिन मारली जाल्यार ताणें बळी पडची न्ही अशी म्हजे आमचे झडपी आसतले, आमचे कोण आमदार आसतले, आमचे कोण आनी सोशल एक्टिविटी आसतले तांचे कडेन विनंती आसा तांकां समज हेल्प करपा नाका करनाकात पूण आमचेर अगेन्स्ट काम करची न्ही अशी आमचे जे बांधव आसात तांचे लागीं ह्या प्रेस माध्यमांतल्यान हांव खालती विनंती मागता आनी ताणें आमचे अगेन्स्ट काम करची न्ही अशी तांचे लागीं मागता. गव्हर्नमेंटा कडेन ना ते पयलींच क्लियर केलं आसा. आमचे चारय मंत्री आसात, चारय आमदार आसात, ते सगळे युनायटेड आसात आणि त्यांच्याच मार्गदर्शना सकल हे आम्ही ही चळवळ आसा ती फुडें व्हरता. पॉलिटिकल पार्टीकडे तुम्ही सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टीचे हेचे फुडें सुद्दां आमचो एक्शन प्लॅन आसतलो न्ही. आमी आतां पयली 13 ऑगस्ट हे आमी एकठांय जावपाचो ठरयल्लो आसा. त्या निमित्तान आमी सगळे वाड्या वाड्या जे वयतले गांवां वयतले त्या वेळार सुद्दां आमचो असलो प्लॅन आसा की ऑल पॉलिटिकल पार्टीचे सुद्दां अप्रोच जावप. बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार आता आमी 23 वर्सां पळयतात. तातूंतली काँग्रेस असली बीजेपी असली सो हिना अशें आमकां डावट आहे न्ही. 23 वर्सां जाले, काँग्रेस जाली, बीजेपी जाली, 23 वर्सां खूब 4 इलेक्शन आमची सुकले कडेन आसात. म्हणून आमचो हो आतां न्याय हक्क आमकां मेळपा जाय. हेजे खातीर आमी सगळे आतां एकठांय जावन सुद्दां युनिटी जावन आमी आतां फुडें वचपाचे आसा. जशें गोविंद शिवका म्हणले आतां कांय एग्रेसीव आमी फुडें वचपाचे आसा. आता सरकाराक इंटेन्शन पळयत जाय तूं सरकारान एक्ट नोटिफाय केलें इन 2025. आता खऱ्यानच तांकां इंटेन्शन आशिल्लें वो पॉलिटिकल बील आशिल्लें जाल्यार अपॉइंटेड डेट कित्याक नोटिफाय करूना जेन्ना एक्ट नोटिफाय करता तेन्ना हातूंतल्यान गव्हर्मेंटाचो खंय तरी हिडन अजेंडा आसा सिद्ध जाता न्ही. ना जाल्यार सरकाराच्यान इवन आतां आमी जेन्ना बॉल मारतात आमी आमी एजुकेशन करतात 1 वर्स रावपाक गरज ना. एक 4 दिसां भितर कित्याक दिस जस्ट गो लायन नोटिफिकेशन जस्ट नोटिफाय द अपॉइंटेड डेट ऑफ रिएडजस्टमेंट एक्ट. व्हडलीशी पार्लमेंटाक आनी कोण हेची सल्ले घेवपाक गरजच ना. आणि तो म्हणजे इलेक्शन सो मेनी कमी होतो. ओके सांग आता हे 6 महिन्या भितर तुम्ही अवेअरनेस करता तुम्ही रस्त्यार येतले तुम्ही म्हणजे इलेक्शन तयार करता. जर गव्हर्मेंटा बील आसत विथीन 3 months इट कॅन बी पॉसिबल. युपी जाल्ले आसा एज पर डायरेक्टिव्ह द सुप्रीम कोर्ट युपी हॅज गॉट 2 seats and within 3 months. अशें आयकता गव्हर्मेंटाचे बील तुमकां ऑलरेडी पळयला. गव्हर्मेंट म्हणटा आमी करतले मग 3 महिने पुरो जाता न्ही. 3 महिन्या ते पळय अमित शहाक आमी माननीय अमित शहा जे आसा होम मिनिस्टर आसा तांकां हांवें सांगिल्लें आसा जस्टीस डिले इज जस्टीस डिनाय म्हणून. हें केल्या बरोबर ताणें सांगलें व्हेरी नेक्स्ट डे आपूण तें बील हाडटा म्हणून ताणें बील हाडलें कळ्ळें न्ही. आनी आतां 13 ऑगस्टाक तांकां वर्स जाता. बरोबर काय न्ही. हे बरोबर न्ही म्हणजे तुम्ही हांगासर एक म्हणजे पळया न्ही हो जो प्रोसेस जालो न्ही बिलाचो विदीन 10 days हे आसा न्हू आमचे माननीय आमचे राष्ट्रपती आसा तेंच्यांनी ताका एसेंट दिलो. म्हणजे आता हे सगळे अडटा खंय हेच्या बद्दल आमच्या मदीं व्हडले प्रश्नचिन्ह आसा न्ही आता. तुमचे 3 जण 2 जण मंत्री आसात, 3 सभापती आसात, हे तुमकां कित्याक कळना खंय आडून उरला एक सांगू आमी जे आसा न्हू आडन उरला हें सांगता तुमकां. हो जो इश्यू जो आसा हो कोणाचो आसा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो आसा. लक्षात घ्या. आता आमच्या मिनिस्टरांक आमचे जे कोण इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आमचे आसा तांकां वचून हो आमचो जो सीएम जो आसा परतून बाबा आमचो हांगासरलो हेजो प्रेसिडेंट जो आसा ताणें ह्यो सांगत आसा दितात म्हणटा. अरे बाबा पळय आयज सांगूंक तुमकां सोदता आमी गव्हर्मेंटाक आयज आमी तुमकां तारीख दिना अल्टिमेटम दिना तुमकां आमी. दीस इज अ फायनल. प्रत्येक दीस हो आमचो तुमच्या खातीर अल्टिमेटम आसा हेची ह्या सरकारान जाणीव दवरची. आमी म्हणटाले न्ही पयलीं 10 दिसाचो टायम दिता 15 दिसाचो. नो आमची एक्टिविटी आयज पासून सुरू जाली. प्रत्येक दीस काउंट करा तुम्ही हो आमचो अल्टिमेटम आसा. सामको कळ्ळें न्ही.
जस्ट वेट 13 ऑगस्ट. वाड्यार आम्ही गांवागांवांनी वयतले आणि सहमत जर सरकारान जर ह्या समाजाची गरज आसा जाल्यार त्या टायमा पिरियडाक फायनल नोटिफिकेशन काडचे. अपॉइंटमेंट डेटची काय मागना, तुम्ही केन्ना काडपाचे अपॉइंटमेंट डेट काडा, पूण इलेक्शन कोड लागचे पयलीं आमकां 4 नोटिफाय करून दिया, तोपर्यंत तो मुवमेंट थांबता. 13 तारखेर 13 नंतर ऑगस्ट तुम्ही घातले ते सरकार तुमचे प्रोसेस असते की ओनली फॉर जागृती खातीर. ना जागृती बी काय ना, तुका सांगले नाही आयच्यान अल्टिमेटम सुरू म्हणून. आयच्यान अल्टिमेटम सुरू. सरकारान आनी आमकां बाबा आमी तांकां रावतले अमकी डेट आमकां दिला तेंच्यांनी, तोपर्यंत आमी रावुया असलें कांयच ना. कळ्ळें न्ही, असलें कांयच ना. ओके, थँक्यू.